पुजा नाईक तुमच्याकडे येवंक सोदता मेळपाक सोदता प्रूफ घेवन आनी सर एक मंत्रिमंडळाचो कॅबिनेटान मंत्री आसा तेणी ताका स्टार्ट करपाक हे जॉब स्कॅमाक तेणी सपोर्ट केल्या हाचेर कितें एक्शन जातलें सर? पयल्यान पयलीं हांव एक गजाल करतां, पुजा नायकान जो पब्लिकली स्टेटमेंट केला आनी ते म्हाजे कडेन येवन ते क्लियर करतले म्हणटा पयलीं पुजा नायकान खंयची इन्वेस्टिगेटींग ऑथॉरिटी आसा, ओके, पुलीस आसा, हांव पुलिसाक परत एकदां ही केसीची FIR फायल करपाक लायता आनी ताका आफोवन घेवपाक लायता आनी पुराय डिटेल इन्वेस्टिगेशन ही करपाक लायता. ताका कोणाची नांवां घेवपाच्या पयलीं ही म्हाजे कडेन घेवपाची गरज ना आनी म्हणजे जी इन्वेस्टिगेटींग ऑथॉरिटी जी आसा पळय पुलीस डिपार्टमेंट, त्या पुलीस डिपार्टमेंटा कडेन तेणी नांवां घेवची आनी ते जी कोणाची नांवां घेतली ताजेर स्ट्रिक्ट एक्शन जी कितें घेवपाक जाय, म्हणजे इन्क्लुडींग कोण ऑफिसर्स कोण मंत्री आसा ती जाल्यार ताजेर स्ट्रिक्टली एक्शन जी आसा पळय ते म्हाजें सरकार घेतलें हांव आतांच्या घडीक सांगता. पण तेजेर थोरो बेश्टेच नांव घेता म्हणून न्ही, ताजेर थोरो इन्वेस्टिगेशनूय जाता. त्या खातीर ताका जर ह्या केसीत कितें सांगपाक जाय आसत जाल्यार पब्लीक स्टेटमेंट करच्या पेक्षा आज हांव पुलिसाक ताका कॉल करपाक लायता आनी पुलिशेन आनी इन फ्रंट ऑफ द एक्सिजन मॅजिस्ट्रेट हाज्या समोर करचें. सरकार ट्रान्सपरंट आसा, सरकार कोणाच खातीर खंयतरी बँड जावचें ना. थॉरोली इन्वेस्टिगेशन करून कोणाचेर एक्शन जी घेवपाक जाय पळय ती घेता.